page 116, I1. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेसू कृपा दियो. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक हे आयचे मिसाचे भेटीन आयच्या मिसाची मांडावळ करता कपल्स फॉर क्रायस्ट सेंट विन्सेंट डे पॉल आनी फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर ह्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या घोराब्यां पासत, आमच्या गांवां पासत, आमच्या राज्या पासत देवा लागीं मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आसात ती देवा मुखार आमी दवरुया. खेरीत भाशेन आख्या गोंयांक उजो पेटलेलो आसा ह्या दिसांनी आनीक आजून पासून भोव करून म्हादेई अभयारण्य जें आसा थंयसरलो उजो आजून पालोवंक ना. मागुया जायते जाण वावर करतात. भोव करून आमच्यो फायर सर्विसीस आसात, फायर ब्रिगेडीन जे आमचे भाव भयणां वावर करतात तांकां जायते त्रास ह्या दिसांनी पडटात. तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया देवान तांकां फावो तितली कृपा आनी बळ दिवंक. तशेंच जायते वॉलंटियर्स भायर सरलेले आसात, लोकल्स भायर सरलेले आसात हो उजो पालोवपाक. आनी ह्या उज्या मुखार रावता तेन्ना कितें जाता तें आमचे मदले जे कोण गेल्यात उजो पालोवपाक तांकां खबर आसा. जायते जाण वॉलंटियर्स भायर सरल्यात तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. थोडे सरकारी मनीसूय भायर सरल्यात. कुट्टाळेचो MLA पासून भायर सरून ताणें आपले कुट्टाळेचो उजो पालोवपाक भायर सरलो. तर असल्या सगळ्या मनशां पासत जे कोण भायर सरल्यात आनीक हो वावर करतात फकत उलयनात तांचे पासत मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतले राखूंक. जी ओनीत चल्लेली आसा ते ओनिती आडूय आमकां नीत फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. भोव करून ह्या दिसांनी वेलसांव हांगासर हो लोक जायते म्हयने जाले एके भाशेन कश्टवता. RVNLची जी ओनीत चल्लेली आसा, बेकायदेशीर काम जें चल्लेलें आसा आनी सरकार आपले दोळे बंद करून आसा जाल्यार खेरीत भाशेन ह्या लोकांक सांबाळ आनी राख आनी तांकां नीत फावो कर म्हूण आनीक डिवेलपमेंटाच्या नांवान जी ओनीत चल्लेली आसा ती आमच्या गोंयांत बंद जावंक देवा लागीं आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी प्रातिसाच्या काळाच्या तिसऱ्या आयतारांत आसा. प्राचीत काळ तरेतरेच्या भारान थकलोल्यांक बापाचें समाधान आनी नव्या जिविताचो भरवसो दिता. आयचो सेवा धर्माचो विशय चलून चलून थकलोलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. हो विशय परिशदीक वाट आटपता. जेजू चलून चलून तोकले उपरांत बांयच्या कांठार बसता. जेजू बांयच्या कांठार न्हयच फकत आपले तोकलेले कुडीक विसो घेवंक बसता, पूण पातकाच्या बाराकार तोकलेल्या सामारितान ओस्तोरेक नव्या जिविताचें उदक दिवंक थंय तो तिका रावता. सामारितान वस्तुरी
आमचो जवण एकल्याचो तोरे तोरेचो भार आनी तोकलोलें जिवीत खुणायता. जेजू आमकां सगल्यांक रावता. हे मिसाचे भेटेन तो आमकां मेळटा. तर ताका मेळून आमच्या तोकलोल्या पातकी आनीक मानसीक जिविताक समाधान मेळोवन हे मिसाचे भेटेंत आमकां नवें बळ आनीक नवो भरवसो घेवंक आयत्या मरान शिताबेन आनी भावार्थान वांटो घेवया. चलून चलून थकलोलो. भाव भयणीनो, आमी सगळीं आमची वाट चलता आनी हे वाटेर आमी थकल्या जाल्यार जायतीं कारणां आसात. तरी सगळीं कारणां आमी देवाच्या हातान घालुया. जेजूचेर भरवसो दवरून ताचे काकलुतीक आमी उलो मारुया. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां अशें म्हणटा, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात तीं म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. आमी आमच्या बाराकाल आसतना हो जेजूचो ताळो आयकूंक घोडये पाटी उरल्या. जेजूशी येवचे सुवातेर आमी आमच्या आनी आमचे लागीं आसलेल्या वस्तूंचेर, गिरेस्तकायेचेर वो मनशांचेर पातयेल्या. खरें समाधान आनी बळ जेजू कडल्यान येता हें आमी विसरल्या. जेजूचेर पातयेवन जिविताची वाट चलचे सुवातेर घोडयेक भाराकाल आसतना आमी गुणगुणल्या, निराशी जाल्या, जेजूक दुबावल्या. अशें आमचे असोक्तायेन आनी पातकाच्या भाराकाल आमी चेपल्या. आमकां बोगोस सायबा. सोम्या काकुतकोर, Sumia Kakutkor, क्रिस्ता काकुतकोर, Krista Kakutkor, सोम्या काकुतकोर. Sumia Kakutkor. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थुया. आयच्या दिसा जी कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचे पासत मागुया. आग्नेलो वाज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. देवा, पातक्यांच्या दोयाळ बापा, सगल्या काळजांचो तूं थाव घेताय आनी आमचें पातकी जिवीत तुज्या भोव पवित्र दोळ्या मुखार सदां उक्तें आसा. तरी तुजेंच सासणाचें जिवीत आमकां दिवंक पातक्यांचे सोदीक तुवें तुज्या पुताक धाडलोय. आमच्या पातकांची आमकां खरी ओळख दी. तुज्या बोगसण्याची आनी सासणीक जिविताची आमच्या काळजांनी तान दी आनी तूंच ती आमची तान भागोय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. Amen. फुडल्यान थोड्यो सुवातो रिकाम्यो उरलेल्यो आसात. फाटल्यान आसात तांणी मुखार येवन बसचें. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी ताणेच्या वळवळ्यांनी लोक मोइजेसार आड उलयत आसलो. ताणें म्हटलें, कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? आमच्या भुरग्यांक आमी गोरवां बराबर आमी ताणेन मोरच्याक? मोजेसान सोरेस्पराक उलो मारून म्हटलें, ह्या लोकाक हांवें कितें करचें? आनीक मातशें रावल्यार ती म्हाका फातरावंक लागतलीं. सोरेस्परान मोइजेसाक म्हटलें, इस्रायलाच्या थोड्या जाणट्यांक घेवन लोकां मुखार चल. नदीर मारलोय तो दांडो हातान धरून वच. तुंय होरेबाक पावतच हांव तुमचे मुखार कोडपार आसतलो. कोडपाचेर मार आनी तांतले लोकांक पिवचे खातीर उदक भायर सरतलें. इस्रायलाच्या जाणट्यांच्या दोळ्या मुखार मोइजेसान तशेंच केलें. ह्या जाग्याक मासा आनी मेरिबा म्हूण नांव दवरलें, कित्याक इस्रायलाचीं भुरगीं तुंय गुणगुणलीं आनी तांणी सोरेस्पराची परिक्षा केली. अशें म्हणून सोरेस्पोर आमचे वाटेन आसा की ना? देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सगलीं बरोबर म्हणुया.
आयज तोरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारून करूं नाकात सोरेस्परा मुखार येयात ताका दिनवासुया तो तीर कोडप आमचो तारोप ताका वाकाणुया जबाब आयज तोरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारूं करूं नाकात सोडपोट पडुया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो आमी सोगलीं ताची पोरजां चोरवाक वेल्ल्यो शेड्यो जबाब आयज तोरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारूं करूं नाकात ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा चितान आयकूंक काळजान दवरूंक सोगलीं आयतीं रावया जबाब आयज तोरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारूं करूं नाकात मेरेबाक आनी ओरोण्यांत माशाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा वोरी दारून करूं नाकात जबाब आयज तोरी ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारून करूं नाकात बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिठी वेलें वाचप बाबा भयणीनो भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी देवा आनी आमचे मदें शांती जाल्या जेजूकूच लागून आमी आसांव ते कुरपेचे बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जालें आनी देवाचो वैभव आमकां मेळटलो म्हूण बोरवोसो धरून आमी मुरगोडटाव बोरवासो आमकां फटोयना कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला की तेंच करूंक आमकां सोक्त नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो वेळ पावतूच कोट्यां पासत आपलो जीव दिलो एका बऱ्या मनशा पासत कोण एका वेळार मरूंक फुडें सरलोय जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण पूण आमी पातकी आसल्या तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग कोत्ता म्हूण दाखयलें देवाचें उतोरें देवाचे व्हड उपकार उद्गार सोम्या तूं खरोच संवसाराचो तारोप म्हाका आनीक तान लागची न्हय म्हूण तें उदक म्हाका दी आयचें शुभ वर्तमान मातशें लांब आसा बरे भशेन पासेंस काडून आयकुया सुर्विस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू सिकार नांवाचे सामारियेच्या एका नोंगरान पावलो जाकोबान जुजेक आपल्या पुताक दिल्ल्या भाटा लागींच हो नोंगोर आसलो जाकोबाची बांय थंय आसली आनी जेजू चलून चलून थकलोलो देखून बांयच्या कांठार बसलो सुमार दनपार जाल्लो सामारियेची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली जेजून तिका म्हणलें म्हाका इल्लें पिवंक दी ताचे शीस जेवणाक कितेंय घेवंक म्हूण नोंगरान गेल्ले सामारियेचे बायलेन ताका म्हणलें तूं जुदेव आनी हांव सामारियेकान तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवंक मागताय खरें म्हणल्यार जुदेवांक आनी सामारियेकारांक पडना जेजून तिका परतीपाड केलो देवाचें देणें कसलें तें तुका तर गमलोलें आनी म्हाका पिवंक दी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणा आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली आनी तो तुका जिवें उदक दितलो आसलो बायलेन ताका म्हणलें सायबा उदक काडूंक तुजे लागीं कांयच ना आनी बांय खोल आसा तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें
आमच्या बापा जाकोबा परोस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली, आपूण तिचें उदक पियेलो, तशेंच ताचीं भुरगीं आनी ताचीं गोरवां. जेजून तिका म्हळें, हें उदक पियेतात तांकां सगल्यांक परतून तान लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पियेत ताका कदींच तान लागची ना. हांव ताका दीन त्या उदकाची ताचे भितर एक जोर जातली आनी ती ताका सासणाचें जिवीत दीत व्हांवतली. बायलेन ताका म्हणलें, सायबा तें उदक म्हाका दी, अशी म्हाका आनीक तान लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. सायबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका आतां कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भोजलो, पूण तुमी ताका जेरुजाल्यांतूच भोजूंक जाय अशें म्हणटात. जेजून तिका म्हणलें, म्हजें आयक बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं वो जेरुजाल्यान जावं बापाक भोजची नात असलो वेळ येवचो जालो. तुमी ओळखनात ताका भोजतात, आमी जाल्यार ओळखतांव ताका भोजतांव, कित्याक तारण जुदेव लोकांतलें येता. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो, की खरे भोजपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले. कित्याक म्हणल्यार असलेच भोजपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या भोजप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोजूंक जाय. बायलेन ताका म्हणलें, मेसियस म्हणजे अभिषेक हो देवान मागलेलो येवचो आसा म्हूण हांव जाणां. तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. जेजून तिका म्हणलें, हांव तो, तुजे कडेन उलयतां तो. त्या दोंगरांतल्या पुस्कोळ सामारियेकारांनी ताचेर विस्वास दवरलो. देखून सामारियेकारां ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें, आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताच्या उतराक लागून आनी खूब जाणांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. ती बायलेक म्हणटाली, आतां आनीक तुज्या उतराक लागून न्हय, बगोर आमीच ताचें आयकलां देखून आमी सोतमानतांव, आनी तो खरोच संवसाराचो तारूक म्हूण आमकां कळून आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. चलून चलून थकलो, आनी थकता ताका भाव भयणीनो कित्याची गरज पडटा? थकता तेन्ना कित्याचो उगडास येता आमकां? उदकाचो उगडास येता, तान लागता, आमकां उदक पिवपाक जाय. उदक आसा आमचे लागीं फावो तितलें उदक आसा? आयज आमी सगळीं तानेल्लीं आसा आनी आयज उदकाक लागून घेरां पेटलेलीं आसात. देसा मदें आतां घेरां पेट्टात तीं उदकाक लागून पेटपाचीं आसात. 3rd वर्ल्ड वॉर जें जातलें म्हणटात उदकाक लागून जातलें. उदक आतां सद्याक आमचे मदें गोंयचे मदें आनी कर्नाटका मदें झूज पेटलेलें आसा. तितून महाराष्ट्राय बीन आसा. स्टेट्स एकामेका लागीं झगडटात. एकूच देश, एक भारत देश, पूण ह्या एक भारत देशान आयज राज्यां एकामेकाचेर झगडटात. कर्नाटका आनी गोवा कित्या पासत झगडटात? कित्या पासत झगडटात? म्हादयेच्या उदका पासत. कर्नाटकाक उदक जाय कित्याक ते तान येतात, ते चलोन चलोन ते थकतात. आनी गोंयांकूय बीन उदक जाय कित्याक गोंयान आमी तान येता आनी आमी चलून चलून थकता. म्हणजे भशेन आयचो विशय आसा. भाव भयणीनो, उदका विशीं आमी जाणाव आख्ख्या जगान कितलें उदक आसा. 71% 71% उदक आसा आनी जमीन आसा ती 29% आसा. इतलें उदक आसून उदकाक लागून झगडी जावपाक नाका आसली. जमनीक लागून जाता ती बरी आहा. आमी भाव बीन झगडटात
जमनीक लागून प्रॉपर्टीक लागून समजून घेवपाक जाता, कित्याक जमीन थोडी आसा, पूण उदक इतलें आसूनय आयज झगडटांव आमी. तर झगडचें पडटा कित्याक काय म्हणल्यार जें कितें आमकां देवान देणी दिल्लीं आसात आनी देवाक जाय ते भशेन दिल्लीं आसात तीं घेवंक आनी तीं आमच्या जिवितान वापरूंक आमी निबोर मानेचीं जाल्या मनशां. आयज आमी मनीस निबोर मानेचीं जाल्या. आयज देवाचें उतर आयच्या स्तोत्रान जबाब स्तोत्रान खेरीत भाशेन उलो मारता. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमचीं काळजां धारूण करी नाकात. धारूण काळजाची मनशां आयज जाल्लीं आसात देखून आयज हे वेगवेगळे उदकाक लागून प्रश्न, ना जाल्यार हें थोडेंशें इतलें उदक आसा तातूंत पिवपाचें उदक थोडें, सुमार 3% तें पुरो आसलें आख्ख्या संवसाराक. पूण भाव भयणीनो तें पावना कित्याक? देवाचें उतर जें आमकां सांगतात, आमी निबोर मानेचीं जाल्या, आमी अनुपकारी जाल्या आनी आमी अविस्वासी जाल्या. आयच्या पयल्या वाचपान सुटकेच्या पुस्तकान ह्या लोकाची खबर आमी आयकता. हो लोक तोच जाका मोइजेसा वरवीं देवान इजिप्ताच्या गुलामपणांतलीं काडून भायर हाडलोलीं आनी तांकां बासायलोल्या देसान देव पावयतालो. पूण ह्या गुलामपणांतलीं भायर सरताच आसतना रोखडींच तीं देवाचेर आड गेलीं, मोइजेसाचेर आड गेलीं. 10 मानामेन तांकां देव जें दितालो तांचें जिवीत जिवोवचे पासत तें दिता आसतना तीं अविस्वासी जालीं. खऱ्या जिव्या देवाक सोडून तांणी बाल देव केलो, बैल एक देव केलो, ताका सरपटलीं आनी ताणें आमकां सोडिल्ल्यान अशें ताणें म्हणलें. आनी तेन्ना देवान तांकां खास्त लायली, जायत्यांचो भस्म जालो. आनीक मागीर थोड्याच दिसांनी ज्या बासायल्ल्या देसान तीं पावपाक जाय आसलीं थंयसर पावपाक 40 वर्सां ओरोण्यान तांकां देवान घुवणायलीं. आनी ओरोण्यान घुंवप म्हणल्यार कितें भाव भयणीनो? ओरोण्यान उदक आसता, ओरोणें म्हणल्यार डेजर्ट. डेजर्टान उदक आसता? ना, डेजर्टान उदक आसना. म्हणटूच ह्या डेजर्टांत ह्या ओरोण्यान चलून चलून हो लोक थकलो. जे भाशेन जेजूय चलून चलून काम करून थकलोलो, हो लोक चलून चलून आपली वाट पळोवन आमी त्या बासायल्ल्या देसान पावतलीं, थिंगा सगलें आमकां बरें मेळटलें, थिंगा आमकां अच्छे दिन मेळटले, हें पळोवन हे आशेन जो लोक चलतालो तो थकलो ह्या ओरोण्यान. कित्याक? उदक ना. आनी त्या वेळार देवाचेर आनी मोइजेसाचेर तीं गुणगुणलीं. कित्याक म्हणून आमकां तुवें त्या देसांतलीं इजिप्तांतलीं भायर काडून हाडलोलीं? आमकां ह्या ओरोण्यान मारून उडोवपाक, आमकां आमच्या भुरग्यांक आमच्या गोरवांक हांगासर मारून उडोवपाक तुवें आमकां हांगा हाडलोलीं? हो लोक मोइजेसाक विचारता. जरूय ह्या लोकान सगलीं जीं ओचोरियां देवान मोइजेसा वरवीं केल्यान ह्या लोकांक भायर काडूंक, फारावाच्या हातांतलीं सोडूंक, इजिप्तकाराच्या ओनितींतलीं तांकां निवारूंक, हें सगलें पळयलां आनी अणभवलां आसतनाय हो निबोर मानेचो लोक, अनुपकारी लोक आनी अविस्वासी लोक. तरी आसतना भाव भयणीनो, देव आपले भासावणेक अविस्वासी केन्नाच जायना. खरें म्हणल्यार ह्याच ओरोण्यान ह्या लोकांक सगल्यांक मारून उडोवपाचें. राग हाडटात ते भाशेन, जे भाशेन ही पातकांक खास्त आसली तांणी थंयच काबार जावपाक जाय आसलें, पूण देव तांकां त्या ओरोण्यान काबार करिना. भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितान असली ओरोणी आमकां दिसती पडटात, आमीच तयार केल्लीं. आमचें गोंय खेरीत भाशेन एक सोबीत सुंदर जागो, सगलें आमचे लागीं आसा. उदक आमकां फाल्त ना, झाडां पेडां आमकां उणी नात, पशु पक्षी आमचे थोडे नात, जायते आसा, रिच बायोडायवर्सिटी. पूण तरी आसतना आतां सायंटिस्ट म्हणटात ते भाशेन आमी डेजर्टिफिकेशनाचे वाटेन चलता. म्हणजे आमचें गोंय आसा तें एक दीस ओरोणें जावपाक शकता. फाल्यां परवां जावचें ना, थोडीं वर्सां लागतलीं. पूण जे भाशेन आमी आतां करता, आतां ह्या दिसांनी आमी पळयलां सगल्या दोंगरांक ऑटोमॅटीक उजो लागता. ऑटोमॅटीक, तें ऑटोमॅटीक म्हणटा तेजे फाटल्यान जायतें आसा, पूण तें आतां आयज आमी नियाळ करचें न्हू, जाय तो टायम लागतलो. पूण हे भाशेन एक एक रान आतां लासत आसा. आमच्या चिखलेय बीन उजो लागलो जाल्यार हो उजो लागून जीं आमचीं रानां आसात आनी त्या रानान जो जीव प्राणी आसात तांकां आमी म्हणटा बायोडायवर्सिटी आसा, ती लासोन काबार जाता. आनी ती लासोन काबार जाता तेन्ना
ती परतून उत्पन्न जावपाक जायतो वेळ लागता, पूण ताचें निसंटन जावपाक एक खीण पुरो. आनी हो एक खीण म्हणटा तो बेजबाबदारेचो खीण, हो एक खीण म्हणटा तो आमचे आशेचो खीण, हो एक खीण म्हणटा तो आमचो अनुपकारीपणाचो आनी अविस्वाशीपणाचो खीण. ह्या खिणान आमची रानां काबार जायत जाल्यार आमचें जिवितूच, जें जिवीत आयज आमी खुशालकायेन जियेता आनी अभिमानान जियेता. गोंय म्हणल्यार पॅरडायस, ही बरीं बरीं उतरां आमच्यो ज्यो कविता आसात, कविता बरोवपी जे कवी आसात तांणी बरयल्लीं आसात, त्यो कविता म्हणपाक, तीं गितां गावपाक आमकां एकदम बरें दिसता. पूण जे तरेन आमी आयज बेजबाबदार जाल्लीं आसा, जे तरेन आयज आमी अनुपकारी जाल्लीं आसा, आमी ह्या ओरण्याचे वाटेन वेता. हेंच ओरणें ज्या ओरण्यान ही पयल्या वाचपान आमी ही पोरजां चलता ती आयकल्या, आनी उदक ना जावन तांणी देवाचेर पासून आड उलोवपाक पावलीं, मोइजेसाचेर आड उलोवपाक पावलीं. पूण असल्या वेळार भाव भयणीनो, विस्वाशी देव मोइजेसाक सांगता, जे भाशेन तुमकां उदकान उदक हांवें दिल्लें आसा आदीं, तुमकां उदकांतल्यान भायर काडल्यान तोच दांडो घे आनी त्या खोडपार मार. खोडपांतलें उदक येवपाक जायना. आमचे दोंगर आसात ते सगळें उदक साठून दवरतात. जो पावस पडटा आमचो त्या दोंगरांनी भरता, एक व्हडली टँक कशी, नॅचरल टँक. आनी ती मागीर त्याच दोंगरांतल्यान आमकां झरी जावन भायर सरता. आख्खें वरसभर परतून पावस येवं पासून ह्यो झरी जावन काय बऱ्यो भायर सरतात. ह्यो भायर सरतात त्यो मातयेंतल्यान सान भायर सरतात, दोंगराचे खोडपांच्या कुशींतल्यान भायर सरतात. झाडांचीं पाडां आसा तांकां लागून बरें तें येता उदक. ह्या पासत हे आमच्यो झरी ज्यो आसात तांकां आमी औषधी म्हणटाले, मॅडिसिनल. आनी तें उदक पिवन जायतीं जाणां बरीं जाल्लीं आसात. जायत्या जाणांचें कातीचें दुयेंस हे झरींनी न्हांवन बरें जाल्लें आसा. जायत्या जाणांनी तें उदक जें पाळांतल्यान येता, मॅडिसिनल प्लांट्स जे आसात, आमकां घडये खबर पासून ना, पूण तें उदक जें आपुणूच सैमांतल्यान आमकां मेळटा तें पिवन कितलीं जाण बरीं जाल्लीं आसात. पूण आतां हें उदक खोडपांतल्यान देव काडटा. तुजो दांडो घे आनी त्या खोडपाचेर मार, आनी त्या खोडपांतल्यान तुका उदक येतलें. आनी भाव भयणीनो, तशें जालें. खोडपांतल्यान देवान हे पोरजेक जी चलून चलून थकलोली तांकां उदक दिलें. तरी पूण ही पोरजां मानून घेतली काय? निबोर मनाची जी आसा, आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, हें आयकतली काय? आमी जरी तर तातूंत आसलीं जाल्यार कितें करतलें हांव आसलें? रिवायंड मारून आमी डेजर्टान वचपाची गरज ना. आयज आमी कितें करता? आयज देवान आमकां कितल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दाखयल्ल्यो आसात. आमचें काळीज निबोर जाल्लें आसा काय ना? आमी देवाच्यो वाटूंक चलूंक तयार आसात? आमकां इल्लेंशें लुकसाण करूंक तयार आसात? आमचो जीव इल्लोसो रिस्कार घालपाक तयार आसात? जें कितें आमकां देवान दिल्लें आसा तें सांबाळूंक आमचो इगो जो आसा, बो करून जांच्या हातान पदवी आसा तांच्या हातान जो इगो आसा तो सोडपाक तयार आसात? निबोर मनाचे जाल्यार ओरण्याचे वाटेन आमी चलता. तर भाव भयणीनो, आमचें जरी तर ओरणे जाल्लें आसा जाल्यार आमचें जिवीत आयज जायत्या तरांनी एके भाशेन भारान चेपलोलें आसा, जोड जाला. न्हयच फकत हे भायल्यान जें कितें घडटा ताचे विशीं, पूण आमच्या घोराब्यान जायत्या जाणांक आपल्या घोराब्यान आपल्या भुरग्यांक वयर काडपाक फावो त्यो सवलती नात, रिसोर्सीस नात फावो तितले, पागार पावना. भुरग्यांक वयर काडपाक जाय जाल्यार भुरग्यांक ज्यो सवलती दुसऱ्या भुरग्यांक सगळें दिसती पडटा जायत्या भुरग्यांक मेळनात. कश्ट काडचे पडटात, त्रास पडटात, थोडी पावटी रडोंक येता, थोडी पावटी शिकपाक जाय पूण शिकपाक सवलती ना. ही भाशेन वेगवेगळे तरेचे भार आसात. तेय भार जरी तर आमी आख्खें लिस्ट काडीत जाल्यार हो दीस पावचो ना. तर असलो भार जेन्ना आमचेर आसा तेन्ना कितें करपाचें? जाल्यार जेजू खूद आपूण आमच्या ह्या ओरण्यांत भितर सरता. जशें आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, हे वस्तुरेचें जिवीत एक ओरणे कशें जाल्लें सामारियेकान. आनी हे सामारियेकानीक जेजूत आपण तिच्या जिवितान भितर सरता. आनी ह्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, सामारियकारांक आनी जुदेवांक पडो नासलें. सामारिया आनी जुदेया म्हणल्यार जुदेव जे आसात ते आमच्या गोंयच्या संदर्भान आमच्यान समजूंक जाता. नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा आसा ते भाशेन. जाल्यार नॉर्थ इज्रायल आनी सावथ इज्रायल. नॉर्थ इज्रायल म्हणटा ते सामारिया आनी हे आसात ते 10 कुळां, आनी सावथ इज्रायल म्हणटा ते जुदेया, जंय जुदेव आसले.
आनी तांचे मदें ही दुस्मानकाय वाडोवंक खेरी तें पॉलिटिकल रिजन. कित्याक जेन्ना आसिरियेकारांनी हें नॉर्थ इज्रायल जें आसा ताचेर घुरी घाल्ली, तांकां आपल्या ताब्यान केल्ली, तेन्ना आपले भायले मनीस जे आसात तांकां हाडून थंयसर भरलेले नॉर्थ इज्रायलान. तशेंच नॉर्थ इज्रायलाचे जे लोक आसलेले म्हणजे जुदेव लोक थंयसर आसलेले तांकां काडून दुसऱ्या आपल्या कॉलनींनी व्हेल्ले, तांकां आपले स्लेव्स करून व्हेल्ले. तर हे भाशेन नॉर्थ इज्रायल म्हणटा थंयसर सगळे लोक मिक्स जाल्लो, वेगवेगळे तरेचे लोक एक बराबर. जाल्यार सावथ इज्रायल म्हणटा थंयसर सगळे ते जुदेवूच. आनी ह्या पासत हे जुदेव जे आसा ते तांकां वायट नदरेन पळयताले, कित्याक ते मिक्स ब्रीड, ते भायले, ते मिक्स जाल्ले. भाव भयणीनो, असल्या वेळार ही तांची दुस्मानकाय मागीर वाडत गेली. आनी देखूनच जरी तर जुदेयांतान कोणाकूय गालिलियेक वचपाक जाय जाल्यार तांकां 2 वाटो आसल्यो. एक आसली सामारियेकारांच्या गांवांतल्यान भितर सरप, दुसरी आसली जॉर्दान नदी पार करून वचप. जॉर्दान नदी पार करप म्हणल्यार मातसो इल्लोसो अवघडायेचो रस्तो, सामारियेकारांचो मातसो लांब रस्तो, पूण तो सोंपो रस्तो. तरी आसतना हे जुदेव लोक जे आसात ते जॉर्दान नदींतल्यान वेताले, पूण हे सामारियेकारांच्या गांवांतल्यान वचनासले. जाल्यार असल्या वेळार जेजू ह्या सामारियेकारांच्या गांवांत वेता. त्या वाटेन जुदेयांतावन ताका गालिलियाक वचूंक जाय आसलें, सामारियेच्या गांवांतल्यान वेता. न्हूच फकत त्या वाटेन वेता, पूण वयता आनी थंयसर बसता. जाकोबाच्या बांयच्या कांठार आमी आयकलां जेजू कांसार जालोलो, थकलोलो, आनी थकलो देखून थंयसर वचून त्या बांयच्या कांठार बसलो. ताका तान लागलोली. आनी आमकां पवित्र पुस्तक सांगता ताका तान लागलोली ती हे सगळे जे आत्मे आसात, हे सगळे जे लोक आसात तांच्या आत्म्याची तान लागलोली. आनी देखूनच जेजू ही उतरां म्हणटा, हांव तुका दीन तें उदक पीत जाल्यार तुजे भितर ती जिविताची जोर फुट्टली. मागीर झगडी करपाक पडचें ना, मागीर आनीक कोणाचें उदक काडूंक वचपाक पडचें ना, त्या उदकाक तानेवचें पडचें ना. कित्याक ही हांवें दिल्ली एक जोर कशी सदांच व्हांवतली. भाव भयणीनो, ही वस्तरी घडये ह्या आमी जे आतां समजता उदकाची गरज आमकां तान भागोवपाक जाय, फिजिकल थर्स्ट हाचे विशीं समजल्ली. आनी ह्या पासत दोरी, मागीर आपलें बिनूल, बांय, खोल इतली आसा, हे सगल्यो वस्तू ती उलयली. दुबाविरेत ह्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो. अनुभव करून जेन्ना आमी उदकाचें, म्हादेय उदकाचें उलयता तेन्ना ह्यो वस्तू आमकां समजत जाल्यार तें समजूंक बऱ्याक पडटा. पूण जेजू खेरीत भाशेन ह्या वस्तुरीच्या जिवितान जेन्ना भितर सरलो तेन्ना तिच्या जिवितांतलें जायतें भायर काडून उडोवपाक जेजून तिका एके भाशेन ही कृपा दिली. आयच्या शुभ वर्तमान व्हडलें आसा तें धाकटें करून तो पाठ घडये काडलेलो आसा. जंय जेजून तिका म्हणलें चल तुज्या घोवाक आपय, आनी ते वस्तुरीन म्हणलें म्हाका घोव ना. आनी त्या वेळार जेजून तिका सांगलें, वय तुवें सांगलां तें सारकें, तुका घोव ना. आनी ह्या पयलीं जे तुजे आनीक आसलेले तेय तुजे घोव न्हय, आनी आतांय जाचे बराबर तूं रावता तोय तुजो घोव न्हय. भाव भयणीनो, हीच वस्त वचून ही वस्तुरी, सामारीची वस्तुरी दुसऱ्या सगल्या सामारितांक सांगता, पळय हो आयिल्लो आसा तो प्रवादी, म्हज्या सगल्या जिविताची खबर ताणें म्हाका सांगली, म्हज्या घोवांची खबर सांगली. जाल्यार ते आनीक घोव आतां नाकात. गेट रीड ऑफ दीज हजबंड्स, जे हजबंड्स म्हणलेले आसात. भाव भयणीनो, आयज आमच्याय जिवितांत जरी तर जेजू भितर सरता जाल्यार असले हजबंड्स केल्लेले आमी जायते आसात. घडये संबंदाचे न्हू, दादलो बायल असले हजबंड्स न्हू, पूण जायते तरेच्यो वायट संवयो आमचे भितर आसात. जायते तरेच्यो आमची चिंतनां जीं खोटीं चिंतनां सारकीं न्हय तसलीं आसात. जायतीं आमची चिंतनां जीं आसात तीं चुकीचीं आसात. जायते आमचे आवंडे आसात ते पातकी आवंडे आसात, हे ते हजबंड्स. जाल्यार असल्यांक काडून घेवन यो म्हजेशी, आनी मागीर हांव तुका ही जिविताची जोर दितां, हें जेजून तिका सांगलें. आनी ज्या वेळार तिणें हें सगळें सोडलें त्या वेळार तिचे भितर ही जोर फुटली. जरी तर आयज आमकांय असलीच जोर जायी जाल्यार बिनूल घेवन वचपाची गरज ना, दोरी घेवन वचपाची गरज ना, वो ना म्हूण तें खोल बांय आसा ती पडोवपाची गरज ना. पूण जें कितें आमच्या जिवितांत चुकीचें आसा, आमी जाणाव सगळीं आमच्या जिवितांत कितें चुकीचें आसा तें,
पूण जायते पावटी आमी धोंगेपणां करता, नको आसलेल्या भाशेन करता, एंडेपणां करता, आमकां समजना आसलेल्या भाशेन समजून आमी समजना. आनी त्या पासत भाव भयणीनो आमचें जिवीत आयज एक भार जाला. जें कितें करूंक जाय तें आमी म्हणटा वय आमी हें करपाक जाय, सगल्यांनी करपाक जाय, बाराबर येवपाक जाय, सगलीं म्हणटात. पूण तरी आसतना जें कितें करपाक जाय तें आमी करिना, देखून आमचें जिवीत एक भार जाल्लो आसा. तर आयज हे मिसाचे भेटेन आमी भाग घेता आसतना होच तो सोडवंडार जाका ह्या लोकांनी मानून घेतलो, आनी ताका मानून घेतलो तेन्ना जेजू लागीं मागलें आमचे बराबर तूं राव. आनी काय बरें आमकां शुभ वर्तमान सांगता, जेजू तांचे बराबर 2 दीस रावलो. सामारियेच्या गांवांत वचून एक जुदेव रावलो. म्हणटच आमी एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक मानून घेवंक, आमचे मदें जे फरक आमी हो फरकाची ज्यो वण्टी बांदलेल्यो आसात त्यो मोडून आमी मोगाचे, आपुरबायेचे, समजिकायेचे पूल बांदूंक आयज आमकां आपयल्यात. आनी हे जरी तर आमी बांदिनात भाव भयणीनो जाल्यार आमचो भार वाडत रावतलो, आमचें निसणटण जायत रावतलें. तर हे मिसाचे भेटीन आमचें जण एकल्याचें अर्पण करुया, आमच्या राज्याचें अर्पण करुया, आमच्या लोकांचें अर्पण करुया, आमचे जे वडील आसात तांचें अर्पण करुया, जे आमची सेवा करतात तांचें अर्पण ह्या आल्ताराचेर करुया. आनीक हे मिसाचे भेटेन आमकां जण एकल्याक ही जिविताची जोर फुटोशी कर म्हूण मागुया. सगळीं उबी रावया. सत मानता देवा, सुर्पदार बापा, स्वर्गांत तुम्ही चार उचनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत समावलो, आंकवार मरयेंतान सोनमलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सुचले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत सोडलो, स्वर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, आत्मांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां भावार्थान, बरवाशान आनी विस्वासान आमी देवा मुखार दवरुया. चलून चलून तकलो देखून बांयच्या कांट्यार बसलो. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तरेतरेचे बारा काल तकलेल्यांक पुजेक बापाची काकुटीची संदन दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सोम्या तूं कोरोस संवसाराचो तारो. आमचे सहकारी राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी सगळी पदवी आनी दोनीपण देवा कडल्यान येता म्हूण ओळखून घेवंक आपले पुजे खातीर बरे ते निर्णय आनी बरें तें करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमकां पियेवंक उदक दी. कोरेजम्याचो काळ आमकां खरे जिविताचे उदक दिता आनी आमचें जिवीत बदलता. तो दर दिसा आमी जिविताचें उदक म्हणजे पवित्र आत्म्यान आवडूंक आनी आमच्या जिविताची नवसणी करूंक बापा लागीं आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बोरवासो आमकां फटयना. देव आमकां सदांच नवे जिविताचो बोरवासो दिता आनी सगळ्यां तांय आनी बोव करून पातक्यां तांय आमची नदर नव्या जिविताची बोरवाशान भरलेली आमी सांबाळूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा.
आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत, मागुया आमच्या पुलिसां पासत. खेरीत भाशेन आमचे पुलीस जायते तरेच्या दबावान आसात आनी ह्या पासत लोकांची सेवा करचे बदलेक ते लोकांचेर आड वचपाक पावलेले आसात. बो करून ह्या दिसांनी वेलसांव हांगासर जें घडटा तातूंत आमकां दिसती पडटा. आनी हेरूय कडेन जायते फावटी आमचे पुलीस ह्या दबावान लोकांचेर आड गेल्ले आसात. तर आमच्या पुलिसां पासत खेरीत भाशेन मागुया तांकां ह्या वायटांतले निवार, तांकां ह्या पॉलिटिकल चोपक्यांतले भायर काड आनीक आपलो वावर करूंक तांकां फावो ती सुटका दी म्हूण पुलिसां पासत मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी आनिकूय जाय ती मागणी आमच्या मनान काळजान आसात ती तूं मानून घे आनी तुजे कुशे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन करूया C38 पेज 44. C38. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सामारियेकान बायले लागीं आपणाक पिवूंक उदक मागलें तेन्ना तिच्या मनान जेजून भावार्थ उपजयलो आनी तिच्या भावार्थाची इतली ताका तान लागली की ही आपली तान भागोवंक तिच्या काळजान ताणें देवाच्या मोगाचो उजो पेटयलो. देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी देवदूतां बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची खालस नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut por gutuja Sumia Jesu mio udogata Ani ekosidle pieto Tidlet mauti tu vojvovani sun Ami tu cielo moron porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन ठोकलेलो जेजू आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान भितर सरून आमच्या बांयच्या कांठार बसूंक सोदता ताका आमचें जिवीत उगडून आमी देवाची भरपूर कृपा आनी बेसांवां घेवंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण मागुया जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र आसा तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटलो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थालीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवाशान वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासूर की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून
समजूं असा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. 지위다체 우도가오 이유교체 따내려루 지위다소 운동하고 가우교체 보게려루 지위다체 우도가오 이유교체 지위다소 운동하오 가우교체 보게려루 암소토 다내라 두카비우 아세다 암소토 부게라 두카가우 암소토 따내라 두카비우 아세다 암소토 무게라 두카가우 가운데다 무차모치 바와티우련 겐나스타카 lakchinada unis moci socialiar doi kenas ukesona mucha moci bawardiar kenas taka lakchinada unis moci socialiar 암소토 따내라 두카비우 아세다 암소토 부게나 두카가우 가운데다 암소토 따내라 두카비우 암소토 부케나 두카가우 가운데다 걸반둘려 웃가포로스 오체로고 비울고래 울고살랴 만나포로스 오소노 가루치체 걸방둘려 웃가포로스 오체로고 비운고래 울고살랴 마샤포로스 오소노 가루치체 암소토 따내라 두카비우 아세다 암소토 무게나 두카가우 가운데다 암소토 따내라 두카비우 아세다 암소토 무게나 두카가우 가운데다
प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिविताच्या बापा, जेजून आमकां बासायलां तें सासणाच्या जिविताचें उदक ह्या संस्कारान तूं आमकां सदां दिताय. तर पवित्र स्नानान आमचे भितर फुटलोली तुज्या दिव्य जिविताची झोर ह्या बलिदानान परतून परतून वांटो घेतिल्ल्या वरवीं आमकां सासणाचें जिवीत दीत व्हावूं. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आयज प्राचीत काळाचो तिसरो आयतार. आयची मिसाची मांडावळ केल्या कापल्स फॉर क्रायस्ट, सेंट विन्सेंट डे पॉल, फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर, तांकां आमचे दिनवास. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 29,290 रुपया, दाबोलीं कॉपेलान 1,375 रुपया, सगळे मेळून 30,665 रुपया. फुडल्या आयताराक चोत्रायदोरची 2 मिसां जातलीं. पयले मीस 6:30 वाजता मांडावळ करूंक होली फॅमिली समुदाय नाकेली. दुसरे मीस 8 वाजता मांडावळ करूंक पॅरीश यूथ. खेरीत भाशेन आमच्या सगळ्या संदेशकारांक, भुरग्यांक आनीक तांच्या आवय बापायक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचें दोतोनीचें वरस सोंपलां आनी गेल्ल्या आयताराक बरे भाशेन हो एन्युअल कॅटिकॅटिकल डे आमच्या भुरग्यांनी आनी आमच्या संदेशकारांनी बरे भाशेन तो घडून हाडलो. देखून आमच्या संदेशकारांक आनी भुरग्यांक खेरीत भाशेन शाबासकी. तशेंच आवय बापूय जीं कोण आजीर जालीं तुमकांय शाबासकी, कित्याक दोतोनीचो वावर तुमचे विरेत मुखार वचपाक जायना. तर ह्या पासत तुमकां सगल्यांक तुमचो हो वावर तुमी करतात देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी गेल्ल्या आयताराक आमचो हो कॅटिकॅटिकल डे कार्यक्रम पालोटी होम हांगासर जाल्लो. किरीत भाशेन आमचे पालोटी फादर्स आसात तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. चोत्रायदोरची 9:30 वाजता भुरग्यांची दोतोन आनी मीस आतां आसचें ना. नवें दोतोनीचें वरस सुरू जावं पासून त्या मेरेन आवय बापायक चोत्राय. दोतोन ना आनी मीस ना म्हणल्यार भुरग्यांक मिसाक हॉलिडे न्हू. आयज भुरगींच दिसना, थोडीशीं दिसतात आयज भुरगीं. पयल्या कुमन्यावांची तयारी करतात तीं भुरगीं दिसती पडटात आनी थोडीं भुरगीं तुमचे बराबर आयज आसात. तुमच्या भुरग्यांक घरा न्हिदावन दवरून तुमी मिसाक येवपाक ही हॉलिडे न्हू. तर आवय बापायनी मातशें खेरीत चोत्राय दवरची. तुमच्या भुरग्यांक तुमचे बराबर मिसाक हाडपाक हो सोयीक, नाजाल्यार वरसभर तीं दोतोनीच्या मिसाक येतात तुमचे बराबर आसनात. तर आतां दोतोनीचें वरस जेन्ना सोंपलां आनी दोतोनीचें मीस ना तेन्ना तुमकां हो सोयेक तुमच्या भुरग्यांक तुमचे बराबर तुमचे लागीं ह्या मिसाक दवरपाक. आख्खो गराबो कसो ह्या मिसान तुमी भाग घेवचो म्हूण तुमकां हांव उलो मारता. पवित्र संस्काराची बुजवण दर बुधवाराक सांजेर 7 वाजता आनी शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वाजता, त्या उपरांत मीस. दर शुक्राराक सांजेर 5:30 वाजता पवित्र कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मीस. ह्या शुक्राराक मिसाची मांडावळ आनी पवित्र कुर्साचे वाटेची मांडावळ करूंक रेजिना मुंदी सेक्टर. तशेंच आयताराचें ऑब्लिगेशन मास सोनवारा दिसाक सांजेर 6 वाजता इगोर्जेन आनी 6:30 वाजता कोंकणीन सांताक्रूज दाबोलीं कॉपेलान. दोतोनीच्या वावरान भाव भयणीनो तुमचो जायतो आदार आमकां मेळ्ळा आनी हो वावर करपाक आमकां दुडवांचोय खर्च लागता. ह्या पासत हे पावटीचो जी आमची धर्मीक दाखोवण जातली ती दोतोनीच्या वावरा पासत वेतली. इन एड ऑफ कॅटिकॅटिकल एसोसिएशन ह्या पासत तुमी मुखार सरचें उदारपणान पयले सुवातेर येवचें सगल्यांनी. 17 म्हणल्यार शुक्रारा दीस, फुडल्या शुक्रारा दीस तुजेच फाटल्यान येता ही धर्मीक दाखोवण आमचे फिरगोजेन जाता सांजेच्या 8 वाजता. तुमी सगल्यांनी येवचें. आमच्या कॅटिकिस्टांनी ताच्यो टिकेटी घातलेल्यो आसात, त्यो टिकेटी तुमी घेवच्यो. तशेंच हो तियात्र हो ही दाखोवण माचयेर हाडपाक जो खर्च जातलो तुमकां कोणाकूय स्पॉन्सर करपाची खुशी आसा जाल्यार आमच्या कॅटिकॅटिकल प्रेजिडेंट सिंथिया हाका मेळूं येता, नाजाल्यार आमच्या पातकुराक फादर पिटराक तुमी मेळूं येता.
आमकां फिरगोजेन रेतीर 22 तारखेर आमकां कुमसारां जातलीं चोत्राय दोरची 22 तारखेर इगोर्जेन कुमसारां जातलीं सांजेर 5 वाजता ते 8 वाजता. त्याच दिसाक दाबोलीं कोपेलान रेतीर जातलो 4 वाजता ते 8 वाजता आनी तातूंतच तुमचीं कुमसारांय जातलीं. त्या पासत सगल्यांनी कुमसार जावपाची आपली तयारी करची. 22 तारखेर आमचे इगोर्जेन कुमसारां जातलीं. त्या उपरांत 24 तारखेर जावन आमचो रेतीर सुरू जाता. सुरवात करपाक बँड ऑफ प्रिस्ट हांचे बरोबर आमी एन इवनिंग वीथ जिजस हें सारतल्या 24 तारखेर शुक्रार त्या दिसाक सांजेच्या 7:30 वाजता हो कार्यक्रम हो धर्मीक कार्यक्रम सुरू जातलो. तुमी सगल्यांनी ताका येवचें. ह्याय कार्यक्रमाक आमकां दुडवांचो खर्च लागतलो, तशेंच रेतीरूय घडोवन हाडपाक दुडवांचो खर्च लागतलोच. ह्या पासत तुमच्या उदार मनान तुमी इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमची देणगी दिवूं येता. 25 तारखेर सोनवार सांजेचें मीस जातलें. इंग्लीश मीस 6 वाजता. मीस सोंपल्या उपरांत 7 वाजता ते 9 वाजता रेतीराचो भाग जातलो. 26 तारखेर आयतार सकाळचें 10 वाजता रेतीर सुरू जातलो आनी सांजेर 4 वाजता मीस जातलें. ह्या मिसाचेर रेतीर सोंपतलो. म्हणटच सगल्यांनी हे 3 दीस म्हणजे 24, 25, 26 आमी ह्या रेतीरान भाग घेता तेन्ना जरी तर कांय कारणांक लागून आमच्यान त्या वेळार पावपाक जायना जाल्यार पासून हे 3 दीस खेरीत मागण्यान, उपासान आनी दोडवणेन आमी सारुया आमची आख्खी फिरगोज आनी बाराबर मेळून आमी ही केल्ली आमची दोडवण देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. भाव भयणीनो, ह्या प्राचीत काळान आमी कसलींच कलेक्शन्स करपाक तुमच्या घरांनी मिलेर धाडूंक ना वो कसली इन्स्ट्रक्शन्सूय बीन दिवंक ना. पण थोड्यांनी एक बरीशी वस्त केल्ली आसा. आपआपल्या घरांनी तांणी एक धाकटोसो मिलेर दवरलेलो आसा. ह्या आख्ख्या कोरेजमाच्या काळान आपणाचे ल्हान ल्हान साक्रिफीस आसात. ते साक्रिफिसाचे जे दुडू येतात ते तातूंत घालूंक आनीक हे जे तुमी दुडू एकठांयतात ते गरजेवंतां पासत ते घडये तुमीच कोणाकूय गरजेवंतांक दिवंक जाता. नाजाल्यार आमचो गूड सॅमॅरिटन फंड जो आमी आमचे फिरगोजेक सुरू करता तातूंत तो घालूं येता. दुसरें आमचे इगोर्जेन बॉक्स दवरलेलें आसा, लँटन बॉक्स. जाल्यार तातूंत जी तुमची देणगी येता ती आमचे कार्यक्रम करपाक जो आमचो खर्च लागतलो तो आमी तातूंतल्यान घेतल्या. म्हणटच तुमचें उदारपण आनी तुमचे हे साक्रिफीस आसात ते 2 भासांनी तुमच्यांनी दिवंक जाता. समुदायाच्यो जमाती ह्या सुमानान 12वेर आवर लेडी ऑफ वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट मिलाग्रिना लुकस हांच्या घरान सांजेर 7 वाजता. तशेंच आयच्या दिसाक 12वेर पपेच्युअल साकर समुदाय ऑर्चर्ड बे कॅरल माशॉन हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. 14वेर सेंट थॉमस समुदाय व्हडलेंबाट मारिया क्रूज हांच्या घरान 6 वाजता. सेंट फ्रांसीस ऑफ आसिसी समुदाय इग्रेजा फ्रांसीस फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 6:30 वाजता. सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक लुसी डिसुजा हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. 15वेर लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय बिहायंड NSD विक्टर आनी रोजी आल्वारीस हांच्या घरान सांजेर 6:30 वाजता. 16वेर सेंट एन समुदाय माटवे लिबेरेता तावारीस हांच्या घरान सांजेर 7 वाजता. 19वेर माउंट कार्मेल समुदाय देवसा पिकेन फ्लोरा फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. आनी 19वेर सेंट मारी मगदलेन समुदाय ग्रीन व्हॅली फ्रांसीस गोम्स हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. आनीक एक पावटी उगडास करता ह्या समुदायाच्या जमातींनी आमी सगल्यांनी वांटो घेवचो आनी भोव करून ही आमची कोरेजमाची तयारी तशेंच आमच्या पास्कांची तयारी बरे भाशेन जावपाक सगल्यांनी हो सयेक घेवचो. सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. शेवटाचे गायन F15 पेज 92. F15.
आतां मीस जाल्या उपरांत तुमचे पासत बरेंशें कॅन्टीन तयार केल्लें आसा सेंट विन्संट ड पॉल हे समितीन. कितें भाशेन सेंट विन्संट ड पॉल आमची जी आसा जायते जाणांक आमच्या गांवांत ओगेपणी आदार करतात, तांकांय हो तुमचो आदार करचो. तशेंच 12वेर सांगूंक लायलां SCS परब लेजन ऑफ मॅरी हांची सांजेर 3:30 वाजता सेंट एंड्रू चर्च हांगासर वास्को जातली. तुझी खुशी जाल्या तुझो खुरी सुबा चलये मोजे फाटल्या म्हजो फाटलो गुरू तुझी खुशी जाल्या तुझो खुरी सुबा चलये मोजे फाटल्या आपणाच्या जिवाचो तो मनीस मोकोरता आपलो जीव कोऱ्यांनी तो सासनांग ओगडायता आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोकोरता आपलो जीव कोऱ्यांनी